नमस्कार गोंयकारांक, हांव उमाकांत च्यारी. आयज आमी आसा कांतोर हांगासर. कांतोर दाबोली म्हणटा थंयसर. ही बीच लायन एरिया आसा. जाल्यार आयज तुमकां एक विशय दाखयता. विशय म्हटल्यार हो रस्तो. आतां तुमी व्हिडिओन पयला आसता, सुरवातीक दाखयला तुमकां. हो रस्तो आसा. हो रस्तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वास्को यांच्यांनी हे केल्लो, डीग केल्लो, केबलिंग केला, हाय टेन्शनाचे केबलिंग केला आणि तितून केबलिंग करून तेंच्यांनी ऑलमोस्ट आता 6 महिने जाल्लेले, 6 महिने परत चड जाल्लेले आसा. तेंच्यांनी हे डीग करून केबल घालून काम तेंचे जाल्लेले कशें दाखयला. बेश्टे माती घालून मेन हो रस्तो कट केला तेंच्यांनी आणि बेश्टे आता माती घालून हे केला. आता हांगासरले जे रेजिडेंट्स आसा ते आमकां आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून आमकां येवन अप्रोच जाता आणि आमकां सांगता की बाबा हो रस्तो करून घ्या. तेंच्यांनी खूप पंचायतीन हांगासर चिकोळणा, बोगमालो चिकोळणा ही पंचायत आसा, ह्या पंचायतीक सुद्धा कळयले. त्या प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय कळयले, पूण आजून पर्यंत तेजी एक्शन काय जायना. जाल्यार परत आमी होच विशय घेवन आमी की हांगासर टार घालपाचो, टारिंग करून कंप्लीट करपाचो, जेणे करून हांगासर जे ओल्ड एज आसा जावं कोणी व्हेकल जे मुव्हिंग अराउंड आसता त्यांचो विषय घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेले आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक मेळ्ळे आमी. तेन्ना ताका सांगले जाल्यार तो सांगता, हेही सांगता की पंचायतीक आमी कळयला म्हणटा, प्लस PWDकूय कळयला म्हणटा. ऑलमोस्ट जुलयान तेंच्यांनी कळयला, पण अजून पर्यंत काय एक्शन जायना, हेजेर फॉलोअप घेयना. लास्ट टायम हांगासरलो पंचायत मिनिस्टर मोविन बुजिनो हेकाय तेंच्यांनी सांगले थंय, पण हांगासर काय अजून एक्शन जायना, टारिंग जायना. हांगासर कितलेशेच जाणां पडलेले आसा ते कंप्लेनी आता ह्या रस्त्याचेर हो कट केला. आणि हालींच एक प्रेग्नंट वुमन खंय पडली, खंय हांगासर मातशें इंजरी जाले खंय, तितले ना पुणून जाले खंय. जाल्यार हे फॉलोअप कोण घेतलो. हांगासर मिनिस्टर आसा, प्लस हांगासर पंचायतूय आसा, पंचायत घर हांगासर लागींच आसा. त्या प्रमाणे हांगा पंचायतीचे मेंबर जे आसा ते हांगासर यो वच करता, तांकां हांगा दिसना काय. हो मोठो प्रश्न पडटा. जाल्यार हे कोण हांगासर मोठो एक्सिडंट जातलो जावं इन्सिडंट जातलो तेन्ना तुमकां जाग येतली, पूण हांगा मरतलो आणि हे जातलो तेन्ना जाग येतली तुमकां. जाल्यार हो विशय आमी हाताळपाचो केला. त्याच प्रमाणे आमी एक मेळ्ळे आनी लेटर केला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिव्हिजन 11 हेका लेटर केला, असिस्टंट इंजिनियराक, प्लस आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PWD फातोर्डा हेकाय आमी लेटर केला. जाल्यार हो विशय आमी फॉलोअप घेवन हे हांगासर टारिंग जाता ते बेगीन करतले. देव बरें करूं. नमस्कार गोंयकारांनो, म्हाजें नांव गौरीश बोरकर. तशें तुमी पळयला उमाकांत च्यारीन तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा की आमी आयज कित्याक आयिल्ले आसा हांगा ते. हो डिस्टन्स पळया गायज, कितलो डीप आसा तो. आनी आयज हेजे वयल्यान लोक आपले 2 व्हिलर्स व्हरतात आनी सायकली व्हरतात, या आनी स्कुलांतली भुरगीं हे रस्त्यानी येरादारी करतात. जाल्यार आमकां अशे कंप्लेंट्स आयिल्ले की तुमी हो इश्यू घेयात आनी फॉलोअप घेयात म्हणून. सो आमी त्या हिशोबान आमी फॉलोअप घेतला. आमी ही कडेन काल वचून उलयल्ले आसा आनी तेणें आमकां बरें रिप्लाय दिल्ली आसा की ऑलरेडी हेजेवर काम चालू आसा म्हणून. आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की हे जे काम आसा हेजो टारिंग करपाचो तुमी मातसो बेगोबेग करचो, कित्याक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. आनी हांगा एज अ ही बीच लायन आनी हे ट्युरिस्ट हांगा येता येरादारी, केन्ना एक कोणाचो अपघात जावचो न्हू म्हणून हे आमी हो इश्यू तुमच्या गोंय आमकां हाडलेलो आसा. हांव मागता आमचे थळावे पंच, सरपंच आनी सेक्रेटरी तेणी हेजेर फॉलोअप घेवपाक जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकडून. तशेंच आमी घेतले आनी हो इश्यू जाता तितले बेगोबेग आमी सॉल्व करपाचो एक प्रयत्न करतले. तशेंच आमकां आमचो फॉलोअप चालूच आसतलो डिपार्टमेंटा कडेन. तशेंच तुमी पंचायतीचे जे मेंबर्स तेणी फॉलोअप घेवपाक जाय, बिकॉज दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. फाल्यां काय आमी निग्लेक्ट केले, फाल्यां हांगा अपघात जावन कोणाचो जीव वचपाचो भंय आसूं शकता. सो हे सांगून दोन सोंपयता. देव बरें करूं. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार आयज आमचो CM आसा प्रमोद सावंत, जो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. स्वयंपूर्ण हेच ते आमचे स्वयंपूर्ण गोंय, हेच काय ते. हांगासर बीच आसा, बोगमालो बीच हो आसा. हांगासर कितलेशे ट्युरिस्ट येता, ते हांगासर ह्या रस्त्यान मूव जाता आसतले. हेच आमचे ते मेमरीज घेवन वयता काय हे रस्ते फुटके. तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की
हो बेगीच्या बेगीन जे आमी हो लेटर केला तेजेर तुमी एक्शन घेवची. देव बरें करूं.